क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो बाळो जेजूच्या भक्तिकानो हेचे स्वात्यंत जेजू खोटेपणा विरोध लाभच्या थोड्या गणिता विशांत उल्लेख करता. नोयेच्या काळार तुमी जाणांत नोयेच्या काळार कितें घडलें. नोयेच्या काळार कितें घडलें. बुडतुगो आयलो. कशें बुडतुगो आयलो. 40 दीस आनी रात पावस येयलो. एकसर पावस रावना आसतना पावस येयलो आनी अशें तो गांव सगळो बुडलो. पूण देवान नोयेक आनी ताच्या कुटुंबाक आनी सर जिनसांच्या एका जोडयेक ताणें एक अवकाश करून दिल्लो. एका तारवार वेचाक न्ही की व्हडलें नोयाचें तारू आनी अशें त्या तारवार तो गेलो उपरांत पावस आवरायलो आनी सगळे लोक बुडोवन मेलो. की नोयेचें कुटुंब सोड. आमच्या काळारी पावस आयल्यात ना म्हूण ना न्ही की आमी पळयलां. एणे तेणें पेपरार पळयलां, एणे तेणें न्यूजार पळयलां, वॉट्सॅपांत युट्यूबांत पळयलां आमी. भिरांकूळ पावस येवन जायते गांव बुडलेले आसात. जायतो लोक निराश्रीत जाल्लो आमी पळयलां. वय की न्ही. पळयलां की ना पळयलां. आनी अशा वेळार तांकां थंय निराश्रिताची केंद्रां करून थंयसर खाण जेवण दिवन पोसलेलें पळयलां. आमच्या गांवांतय थोडे फावटी असलो पावस आयिल्ल्या वेळार न्हंयच्या देगेची सुवात आसलेले गांव आसात. कांय कुद्र आसात द्विपा, कांय कुद्र आसात ते बुडलेले आसा पळयलां. थंय लोकांक सुरक्षीत जाग्यार व्हरून थंय रावोन इस्कालांत गी आनी खंय हॉलांत गी रावोन तांकां खाण जेवण दिवन पळयलें पळयलां की ना पळयलां. आमच्या गांवांत तसली बुडतुगोल आयल्या पूण चड दीस नात. कित्याक आमचें गांव गुडे दोंगोर आसले कडेन न्ही गे. एकडे गुंडोय, एकले दोंगोर, एकडे गुंड, तशें झेरी अशें पुरो आसा. पूण थोड्या वर्सां फुडें भिरांकूळ पावस आयिल्लो केरळांत. गोताय केरळांत पडटा आनी पुरा बुडलें. 2 माळयेर पडटा. रतीर मंदिराची 2 माळयो बुडल्यो. तितलें उदक तें देंवचें जाल्यार लगभग 2 म्हयने लागल्यात. थोडीं घरां पुरो. आमची पक्षिगिरी सिस्टर आसली तिची घरी बुडुल्लें. सगळें घर बुडुल्लें. तशें घर बुडुल्लें. 2 म्हयने घर उदकांत आसलें. तुमी चिंता कसलें गांव आयिल्लें आमच्या केरळांत कोंकणीच्या गांवांत आयिल्लें. आनी अशें हांव येता आसतना पळया जायतो लोक मरण पावता, जायती मनजात मरता, जायती जीवदाळ मरता, जायतो लोक मरता न्ही गी. सगळें नाश जाता. लोताच्या काळार भिरांकूळ अशें एक हांवर आयिल्लें. ताच्या उपरांत जायतीं हांवरां आयल्यान आनी उपरांत पळया लोताच्या काळारी नोयेच्या काळार जालें. लोताच्या काळारी भिरांकूळ एक कर्ग आयलें. कसलें कर्ग. उज्यासो आनी गंधकाचो पावस आयलो. उज्यासो आनी गंधकाचो म्हळ्यार हीट भिरांकूळ धग न्ही गे. हे फावटी आमकां भिरांकूळ धग आसली. 40 डिग्री टेम्परेचर म्हणसो गेल्लें. तुमी बिदर गुलबर्गा दिसून गेल्यार एप्रील मेयांत 45, 46, 50 डिग्री म्हणसर येता. कळ्ळें. देखून थोडे फावटी आमच्या कर्नाटका राज्यान ते फावटी दनपाराची ऑफिसांक पुरा रजा दिल्ली. सकाळीं सांजेर मात ऑफिसां उक्तीं करूंक मोदें ना. कित्याक म्हळ्यार भिरांकूळ वत भिरांकूळ हीट जाल्यार कितें जाता आंगाक दगीचे पड पडटात. पळया आमच्या आंगाक ऊन लागल्यार कशें जाता. ऊन लागल्यार कशें जाता पड पडटात न्ही गे. उदक भरता न्ही गे. तसलेच पड येता आंगाक. आंगाची टेम्परेचर सोडोंक जाय चड जाली जाल्यार कुडीक ते सुसूंक जायना जाल्यार पडयतात बुक्की येतात ते फुट्टात मागीर आनी मनीस मरता. तातूंत मनीस मरता. पळया एका वाटेन हांगासर उदक न्ही गे. नोयेच्या काळार उदकाचो बुडतुगोल आनी लोताच्या काळार उज्याचो गंधकाचो पावस म्हळ्यार धग भिरांकूळ धग. एक उदक आनी एक उजो दोन संगती मनशा मुखार देवान दवरल्यात हांगासर.
उदक कितें करता मनशाक कितें करता कितें करता बुडयता उदक कितें करता मनशाक देवा म्हजें कोण निवलें ना उदक बुडोवना गे तुमी आनी हांगा आसा ग्लासान एंत उदक कितें करता उदक उदक मनशाक जीव दिता उदक नासतना कोणी मनीस जिवंक शकता गे आतां बरें गेला उदक नासतना हांव जियेता म्हणून कोणी मनीस आसा गे ना उदक मनशाक जीव दिता मनशाक मात्र न्ही मनजातींक जानवरांक सुकण्यांक संवसांक रूख झाडांक पर्यंत उदक नातल्या वता ती करपन येतात करपन पळया उदक जावन आसा जीव उदक जावन आसा जीव जिवी दिवची जर उदक पूण तेंत उदक इल्लें सड जालें जाल्यार कितें जाता आं पडच्या न्ही इल्लें उदक वळोवनेचें वळांत बांदून दवरलें ताका कितें म्हणटा बांदून दवरच्याक आं उलटासो खंयचो उदकाचो काट बांदलो काट बांदला गे तुमी कोणी म्हणी काट बांदला गे कितल्या जाणांनी काट बांदला व्हेरी गुड 5 जाणां आसात काट 5 6 7 जाणां कशें पयलें नंदू कितें घालूं का पालो सोप पुरो घालूं का न्ही गे मागीर माती घालूं का माती घालून समां गुड्डोंक समां बसूंक का ते परतून पालो सोप आनी घालूंक आसा परतून माती घालूंक आसा अशें टायट थोडे फावटी इल्लें उदक लीक जाता कांय करूं जायना पूण मोठें उदक येचें आडयतात काट थोड्या काटांत चुरी उदक पास जायना आं तसलें काट देखून आमकां त्या काटाचें उदक जाय जाल्यार कोणाक पुरो उदक काटाचें जाय तांकां पुरा सर्ती पडटाली सर्ती घालूंक वचूंक आसलें आमी कामाक माती ओंक गुड्याची माती ओंची घालची पावसांत उर वळोन येतालें आडारांय वळोन येतालीं आनी माती वळोन येताली गुडो मात खाली जातालो पूण वर्सां काट बांदूंक आसलो आनी बरो काट इल्लें जरेचें उदक आडोवन तो व्हडलो काट बांदचो जर तर काट बांदिनातलो जाल्यार त्या वळांत आसल्या उदकांत आमचे पांय बुडोनात कळ्ळें तुका तितल्या उदकांत खेळोन आनी उदक पिवून आनी परत आमी आसतले कांय जातालें आमकां नांव जातालें जायनातलें पूण तूं काट बांदल्या उपरांत तशें खेळोंक जाता त्या काटान बुडोवन कितलीं मेल्लीं आसात गो ते भुरगीं मेल्लीं आसात कितले मनीस मेल्ले त्या काटान बुडोवन तितलें उदक पळया वय तुमी मैसूर गेल्यात की थंय व्हडलो कृष्णराजा सागरा महा अणेकट्टू आसा व्हडलो गो ते हेका म्हणटा इतल्यान गार्डन आसा न्ही गे गार्डन आसा त्या अणेकट्टूतल्यान इल्लेंशें उदक पडटा न्ही गे जर तर एकादा वेळा तो काट तुटलो जाल्यार चिंतया हां आमी तामिळनाडू तिसऱ्या बंगाल गोल्ली आसा पळय तिसऱ्या हिंदू महासागर असो उडोवंक आमी मोठे कोणाकी धरूंक जावचें ना तितलें पळया कितलो पर्स आसा पूण तो काट दामून धरता पळया उदक म्हज्या मोगाच्या बाबणी न्हू जीव दिता जीव काडूंकी काडटा देखून उदका वट्टून आमी खेळूं नजो उदका वट्टून आमी खेळूं नजो केदाळाय देखून पिड्स आनी आसल्यांक उदका लागीं व्हरनात न्ही उदका लागीं वचोन दुसरें उजो कितें करता इल्लें जाप दिया उजो हाड दिता उजो कितें करता उजो ही जीव दिता उजो नासतना जिवंक जाता आमकां सांगा कितें जाण उजो नासतना जियेतात कुकींग विदावट फायर करता हांव मिनींग कुकींग विदावट फायर कोरम घालची लोणचें घालचें घालें करचें पापड भाजचें न्ही पापड करचें आनी घालें पुरो करता हांव डेजर्ट करता हांव तें करता उजो नासतना रांदतात पूण उजो नासतना जिवंक जाता जायना कित्याक म्हळ्यार सकाळीं पडटना आमकां उजवाड जायचेत न्ही आमच्या रांदच्या कुडांत गॅस जायचेत जायचे की नाका पळय आमच्यो मालगडी पर्यंत उजो नासतना दीस काडटाली तांचे कडेन काडी आंबेट आसनातली काडी आंबेट पेटोवंक काडी आंबेट आसताली ना उजो कितें करताली ती दामून धरताली उजो दामून धरचें म्हळ्यार कोत्ताय उजो दामून धरचें म्हळ्यार कोत्ताय इंगळो आसा पळय इंगळो तो गोबरांत पुरून दवरचो इंगळ्याची केंडां दवरचीं रान्नींत ताचे वयर गोबर घालचो दुसरे दिसा पर्यंत ती इंगळो
पलवना तसोच आसता कळ्ळें देखून त्या इंगळो आशिल्ल्या बळे त्या रान माजर न्हिदना गोत्ता माजराच्या भितर इंगळे आसा म्हणून ते एक तिसल्यान वचून न्हिदता आनी ಒಂದು ಎರಡು ತಂದು करता आनी एक नातल्ल्यान माजरांय बारी हुशारात आमी थोडे पटी लो भिकणां घालची ना तूं कळ्ळें आमी लो भिकणां घालची आनी तो उजो भिकणां बाचची उजो वालो वतालो दुसऱ्याचो उजो ना च्या पिना वयत गे कोण गे तशें म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पळया उजो ही आमकां जीव दिता पूण थोडे पटी उजाडे खेळल्यार कितें जाता जीव काडटा उजो उजाडे खेळल्यार देखून उजाडे आनी उदकाडे खेळोंक नजो उदका कडेन आनी उज्या कडेन आमी खेळोंक नजो पण हांगासर ह्या लोकांनी उदका लागीं खेळ्ळे नोयाच्या काळार कशें खेळ्ळे उदका लागीं आपल्या खोट्या जिविता वरवीं खोट्या पातकी साली वरवीं देवाचें उतर धिक्कारून देवाचें उतर तिरस्कार करन देवाच्या उतराक धिक्कार घालन आपल्याच कुशेन जियेलीं आनी जिवीत दितल्या उदका विरोध देवा विरोध जिविताच्या जरी विरोध देवाच्या उतरा विरोध ती गेली आनी हे जिविताचें उतर जिविताची जर तांच्या नासाक कारण जाली म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पळया लोताच्या काळार तशेंच लोक अनितीन जियेलो अन्यायान जियेलो पूण तांणी चिंतूंक ना भिरांकूळ धग येतली भिरांकूळ उज्याचो गंधक असो पावस येतलो तवळ पर्यंत ह्या सोदोम आनी गोमोर शहरांत लोक कितें करनाशिल्लो खावन पिवन गम्मत मारनाशिल्लो व्यापार करनाशिल्लो शेतान लावन लुवनाशिल्लो घरां बांदून नाशिल्लो आनी पळया म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो लोत ते सोदोम शहर सोडून भायर गेल्या दिसाच मळबारतावन भिरांकूळ धग भिरांकूळ उजो गंधक पावस आयलो आनी लोक उलपोवन पड येवन मेलो कित्याक कारण देवाचें उतर तिरस्कार करन देवाच्या उतरा विरोध आनी तेचें जिवीत जिवन उजवाडाचें भुरगीं सांडून काळोखाच्या अंधकाराच्या जिवितांत जिवंक आशेतल्यांक हें घडलें म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देखून जेजो म्हणटा एका मनशाक अंत येतलो येवंकूच आसा की ना म्हाकाय आसा तुमकांय आसा एक दीस अंत येता तो अंत कशें येता म्हूण गोत्तू ना कळ्ळें गे कशें येता म्हूण गोत्तू ना थोडी बडी उदकान पडून मरतात वय गी उदकान पडून मरतना तांचें अंत कशें आसत सांगा ते निमाण्यो गडयो तुट्टना कशें आसत कितलीं चिंतना येतीत कितलीं बोगणां येतीत कितलो बोबाट तो मारीत न्ही गे सांगा मरो कशी व्हरना उदकान पडला तो ह्या जुगात कडूंक मेल्या जाल्यार हाटे बिटे येताना न्ही गे अकलास येताना तुजी चिंता पोरू अहमदाबादांत विमान पडलें न्ही गे विमान पडलें मागीर पडटाना ताचे भितर आसलेल्यांची गत कशी आसत परिस्थिती कशी आसत तो उजो येवन लासतना उलपतना न्ही गे कशें चिंतूंक साथ दिना बचपेन ते विमान पडलें न्ही गे आनी अहमदाबाद पडलें अशें जालें कशें जायत पर एक हांगा खंय आंध्र प्रदेश वेचें एक बस उलपलें न्ही गे उलपलें 22 जण मेले ते बसांत भायर येवंक जावना भितर आसलीं कशें जायना जायत म्हज्या मोगाय मरण तुज्या मुखार आसा आनी तुजें अंत थंयसर आसा ते अंत कालार तुजे आटा बिटे तुजें धडपडे तुजें वळवळे कितें आसत कोणाक वर्णूंक जायत तें तुज्या दोळ्या मुखार तुजीं भुरगीं मरतात तूं मरताय मरण खचित देखून अंत कसो येता म्हूण गोत्तू ना अंत हांव न्हिदून आसले कडेन फाल्यां उठना जावंक पुरो अंत हांव पिडेन वळवळोन म्हाका मरण दी देवा म्हूण मागोन मरोंक पुरो न्ही गे गोत्तू ना आमचो अंत कशें येता गोता साय आमी कशें वर्णूंक की साथ दिना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो साथ दिना पूण अंत येतलोच देखून जेजो म्हणटा अंत येतलो पूण त्या वेळार तुजो अंत येताना पळया अंत येताना सर्गेच्या राजाचो उडास काड तितलेंच पळया त्या दिसा घराच्या पाक्यार आसा तो घरा भितर आसलेलें आपलें बदीक काडूंक म्हणून घरा सकलात येना जावं तुज्या घरा उजो पडला घर उलपोन आसा कळ्ळें गे त्या घरा भितर तुजी एक पेट आसा त्या पेटींत तुवें दवरलेले नोट आसात कांयले भांगर आसा कळ्ळें तुजें बदीक आसा म्हूण काडूंक कसो केलें देवा नाका पेटे सांगाता तुंय भस्म जाशी
तें गरजेचें न्ही. गरजेचें कितें तुजो जीव तो वाचोवचे प्रयत्न कर. देखून पाक्यातोन तूं पळापळ घे, घरा भितर देवो नाका. ती बुदवंतकायेचें लक्षण. तूं जीव आसल्यार परतून तुका तें आस्तबदी करयत वय गे. तो आस्तबदी काडूंक वचून तूं उजोवन तूं पडोवन मरशी जाल्यार कितें फायदो. म्हळ्यार हांगा देव जेजू कितें म्हणटा म्हळ्यार पळया तुजे अंतकाळ येता आसतना उडास्तोवर सर्गींचें राज आसा ताचे खातीर तूं जिवोवचें प्रयत्न कर. अनितीच्या संवसारान बुडोवन अनितीन जिवन तूं तें उगडाय नाका. बगार त्या राजा खातीर तूं जिवोवचें प्रयत्न कर. कोण आपलो जीव वाचोवंक सोदता तो आपलो जीव उगडायता. लोताचे स्त्रीयेन लोताची बायल आसा तिणें कितें केलें फाटीं कितें घडटा म्हूण फाटीं पळयलें. जीव वाचोवंक सुख ती म्हण भियेली. मुखार कितें खातें जायत कोण ना गुत्तू ना. फाटीं उरल्यार बरें कोण ना म्हणून ती भियेली. फाटीं पळयलें तिणें मिठासो कोंबो जाली. पळया जीव वाचोवंक तिणें पळयलें जीव होगडायलो. देखून कोण आपलो जीव होगडायता तो साबीत उरतलो. देखून सर्गींच्या राजा खातीर जीव ओगडोवंक फुडें सरताय जाल्यार तूं साबीत तूं आसतलोय. आनी जेजू म्हणटा एक हांतुरणारा 2 जाण न्ही 2 आसात. सकाळीं एकलो उठतलो एकलो मरतलो. पर एकलो भाऊ मुस्लिमांचो तो तांच्या सैऱ्यांक पावूंक गेल्लो एअरपोर्टार पावून फाटीं आयलो राती न्हिदलो. 6 वर्सां जावन 4.5 भितर सकाळीं उठूंक उठना. पडच्या 2 जाणां भुरगीं आसा धाकटीं. पळया चिंतलां की ताणें म्हज्या भावाजीक पावूंक येता परतून फाटीं येना सकाळीं उठना म्हणून वयकी. पळया म्हज्या मोगाच्या बाबडीन मरण कदेळां येता कशें येता गुतूना. 2 जाणां न्हिदून आसलीं एकलो उठूंक उठना. 2 जाणां दोळ हें घालें म्हणटात गोवन काडून आसलीं गोव दाळना आसलीं. गोवंक वतालीं गोवन दाळचो वतालीं खंयच्यान दांताच्या पत्रान कळलें गे भात काणचें कुडींत काणचो मुसोळ वतालीं मुसोळांत काणचें. गोव दाळचो दांताचे फातर 2 फातर आसात न्ही ताका मदें बुराक आसा आनी कुट्टी आसा बुरकांत घालचें वयलो फातर गुणोसो घरा 2 जाणां एकली गोवंक घालून आसली एकली फातर गुणोवन आसली. तांतली एकली गडगडो आयलो ठाप ही आत्तां पुकू जाती देवा म्हज्या. आनी गडगडो तुमी चिंतलें घेवन या बाकी एकली पळय अर्द्यान दामून इल्लेशें शॉक जालो. 2 जाणां पैकी एकली पळया म्हणजे मोगाच्या बाबडीनो. देखून जेजू म्हणटा देवाचें उतर म्हणटा तुमी देवाचेर विस्वास दवरा सोम्याचेर विस्वास दवरा सोम्याचेर पातयेणी दवरा सोम्याचेर तितलें पुरो. देखून आयच्या पयल्या वचपांत देव ना म्हणटलो आसा पळय तो पिसो. देवाची वळख नासलेलो सर्व मनशां पिशीं म्हळ्यार तकलेंत सामान आसलेली म्हळ्यार मोतीन कितें बरें वायट समजून आसलेली ती. देखून जेजू म्हणटा देवाचेर विस्वास दवरा सोम्याचेर विस्वास दवरा आनी खंडीत तुमी जियेतल्यात. अशें म्हणटा आसतना एकल्या सिसान विचारलें खंय सोम्या कितें कतें जातलें केदाळा जातलें खंय. आनी जेजू रागान एक शब्द म्हणटा जंय मोडें पडलां थंय गीद जमो जातलें. खंय मोडें पडलां थंय गीद जमो जातलें. खंय पळय कुसडाय आसा थंयसर कितें आसा कुसड्याय आसले कडेन मूस आसा दिना. मोडे आसले कडेन गीद आसात कुसड्याय आसले कडेन मूस आसात. तशेंच अनीत अन्याय आसले कडेन कोण आसा देवसार आसा सैतान आसा. देखून तुमी अनितीची जाय नजो अन्यायाची जाय नजो असताची जाय नजो तुमी देवाची जायजे देवाची. खंयसर अनीत अन्याय असत आसा वायट आसा खोटेपण आसा थंयसर देवसार आसा. देखून तुमी देवसाराची जाय नजो. देखून म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो अंतकाळ केदाळ गुत्तू ना. आमच्या काळार एक कोरोना आयिल्लें गुत्ता मस्त वर्सां पयलें कोणाच्या काळार तें आयलां गुत्तू ना. म्हज्या काळार आयलां तुमच्या काळार आयलां गुत्तू ना. आनी ह्या कोरोनाच्या वेळार पळयलां तुमी इगर्ज बंद पडल्यो बंद न्ही गे दिवळां बंद वय गे सगळो संवसार बंद सकडी भितर. आतां तुमी वसा कोडयाळा वसा बोंबयक वसा मार्गार पांय घालूंक जागो ना तितलीं व्हेकलां रोड क्रॉस करूंक जायना न्ही गे वय की न्ही. मुंबयच्या ट्रेनार वसा
की कळलें की थंय एक घालें एक सासवाची कण घालूंक जागो ना सासवाचो कण घाल्यारय सगळें पडचो ना त्यान मरे जाम पॅक असली परिगत आनी त्या कोरोनाच्या टायमान एकच एक ट्रेन ना एकच एक मनीस ना रेल्वे स्टेशनान ना मार्गार ना हॉटलान ना खंय ना खंय गेलो पुरा हां पुरा तांच्या घरा भितर उंदीर कशें बिळांत लिपोवन रावल्यात पळय तशें पुरा बिळांत लिपोवन रावताले आनी मदें भायर येवन ल्हान गमटी काडून पळयताले कोणी दिसता की भायर म्हूण कळ्ळें की मदें कांय रेशन हाडच्या खातीर पळया सोकोडी भितर दोळ्यांक दिसनातलें एक वायरस कळ्ळें की दोळ्यांक दिसतालें की दिसलें जाल्यार कोसान मारते ताका मेळ्ळ्यार गुड्डन मारते कळ्ळें की पूण तें दिसनातलें वायरस ह्या वायरसा दिसनातल्या वायरसा भियोन भितर बसले म्हळ्यार न्ही गे तेंत वायरस मनीस म्हणी जाल्लो जाल्यार खंयचे तो वायरस मनीस म्हणी जाल्लो जाल्यार त्या मनशाक सोदून कोसान मारते कोण न्ही गे जेलान घालते की फाशी दिते करतना पूण त्या वायरसा भियोन पळया न्ही गे त्या वायरसाची सकत पळया म्हणजे म्हाका दोळ्यांक दिसना तें पूण सगळ्यांक बेस्टोन भितर घालें सो इतले जाण मेले थोडे भियोन मेले थोडे पिडेक मेले थोड्यांनी हेरांक काडले लागा धर्माक पळय की हां बेस्टोन काडलें आनी असली परिगत आमच्या दोळ्या मुखार आसली तो अंत पळय अंत थोड्यांनी ICU तसो तांचो अंत पळयला थोडे जिवाच्या क्लासा मेल्यार मरता ICU दडबडो मरच्याक बिल्डिंगांत उडोवन पडटा म्हूण थोडे उडोवन धांवन येयले आसात आतां म्हण धांवन येयलेले आसात देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पळया जेजू कितें म्हणटा कोण आपलो जीव वाचोवंक सोदता तो आपलो जीव वगडायतलो कोण आपलो जीव वगडायता तो वाचयतलो म्हळ्यार सर्गींच्या राजा खातीर संवसारान आमी कितलेंय उडी मारून उडके मारून आमी 4 दिसांक जियेश 4 दिसांक पूण एक दीस आमी मरोंकूच आसा अंत येतलोच पूण अंत आयल्या उपरांत सस्तांचें जिवीत आसा थंय बऱ्या करण्या मुखांत्र ताचे सवय जियेजय म्हणली वरती आशा त्या पासून जेजू आयलो म्हज्या ताब्यान दिल्ल्यांतल्या एकल्याक सय वगडायनाय सगळ्यांक सास्तीक जिवीत मेळ्ळें जंय हिस्स म्हज्या बापाची खुशी तीच खुशी करूंक आमी पळय हाडया सोम्याच्या उतरा खाल जियेवया सास्ताचें जिवीत जोडूंक देवाचो आदार मागया आमेन.